जय हनुमान गुरु जय पवमान, 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 जय हनुमान गुरु जय पवमान। अंजनी गर्भधि ಹುಟ್ಟಿಹನು ಲಕ್ಷ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಹನು, ಅಂಜನಿ ಗರ್ಭದಿ ಹುಟ್ಟಿಹನು ಲಕ್ಷ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಹನು, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿಹನು, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿಹನು, ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ಪಠಿಸಿಹನು. ಹರಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೋಟೆಕೇರಿ, ಮುಲ್ಕಿ. ಹಂಗ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಕ ವೀರ ಭಂಗೀರಶಿಲ ಹನುಮಂತು ಮಳರಿ ಹಾತ್ ಉಬ್ಬಾನು ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪ ಹತ್ತ ದೋರ್ನು ಅಕ್ಷಕುಮಾರಾಕ ತಗಲೆ ಪಯ್ಯ ಮುಳಾಕ ಮಸ್ತುನು ರಬ್ಬಿಲೋ ಏಕ ವೀರ ಮಾರುತಿ ಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ आणि आमगेले मुलकी वेंकटरमण देवस्थाना जाल्यारी एक अविनाव भाव संबंध आसा. कशी म्हणून हाजी प्रतिष्ठा कसा एक महोत्सव आस की आमगेले नरसिंह देवालय प्रतिष्ठा महोत्सवाचे फुल दीस म्हळ्यार प्रतिश्ठे पुनवे फुल दीस आचरण जावचे अतिपराक दाखोवन. तशीची हांगा हे कोटेचे हनुमंतू म्हणून सांगून आयिल्ले आसात. म्हळ्यार कोटे वीरमारुती देवस्थान म्हणून हे कोटेकेरीन तो आसा. हांगाचे भटमाम जाल्यार आमगेलेची जावन आसाची वत्सगोत्रे भटमाम हांकां आमगेले देवस्थाना जाल्यार पुजा पर्यायाचे एक अधिकार पुराय आसा. तशीचे आयचे सांजेचे उत्सवांतू हे वीरमारुती उत्सव मुलकी वेंकटरमण देवस्थाना पावन थंय सांजे दीप नमस्कारा वेळारी थंय येवन पावता. देवाक जाल्ले ते दीप नमस्काराचे आरती हांगा भायर येवन प्रचारिके भटमामो हे वीरमारुतीक दाखयता. तेन्ना दाखयता कसो एक संबंद ते नरसिंह देवस्थानाक आनी आमगेले वेंकटरमण देवस्थानाक आनी हे वीरमारुतीक आसा म्हूण. तशीची मागीर मुखारसून ते पेटे सवारी वचून हनुमंत देवस्थानाचे हांगा उत्सवादी कार्यक्रम पुरा चलता. पुरजने आज हांगा येवन हांगा विशेष एक नवीकरण म्हळ्यार जीर्णोद्धार जायनी जाल्यार हांगा आज पळय सुत्तू पडली आसता बरो पळय आर्था मस्त पळय हांगा अभिवृद्धी विशय भटमामान घेवन चंदायरी चलता आसा. आज ही एक रुपया पल्लंकी समर्पण जावन तेवय देवान वैभव घेवचो आसा. तशी प्रतिश्ठे फुल दीस ह्या वीरमारुतीले प्रतिष्ठा वर्धंती प्रति वर्ष चोलन आयिल्लो आसा. नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैस्थाने नामानि पडेर्णयादिपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशेन्द्रगमे तथा सङ्ग्रामे शुभकार्येषु विघ्नतस्य न जायते. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. अभीप्सिदासिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नरस्तस्मै. गणाधिपतये नमः. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान्. मंगलाय तनोर्हिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपति त्रैव स्मरामि यत्र योगीश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयर्भूतरे ध्रुवाणीतरमधर्मम सर्वेष्वारम्भकायेषु तरे स्त्रीभुवनेश्वरः देवादेशनसिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः. ओं श्रीलक्ष्मीगणाभ्यां नमः. ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः. वायुभारतीभ्यां नमः. उमामहेश्वराभ्यां नमः. शचीपुरन्दराभ्यां नमः. दुर्गायै नमः. क्षेत्रपालाय नमः. त्र्यंबकाय नमः. वास्तुपुरुषाय नमः. अभयंकराय नमः. मातापितृभ्यो नमः. इष्टदेवताभ्यो नमः. कुलदेवताभ्यो नमः. ग्रामादिदेवताभ्यो नमः. स्थानादिदेवताभ्यो नमः. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमते वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते. उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं. ध्येद्बाल्यवाकरं दितिनपं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखः प्रशस्तयशसं दीदीप्यमानं रुजा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं
संसक्तत्वप्रियं संरक्तारणलोचनं भवनजं पीताम्बरं लङ्कृतं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीपरवे नमः. स्वामी परमात्मा आंजनेय दिशंगल कुटुंब कुलदेव लक्ष्मीनारायण मम्माई इष्टदांग इष्टदेवाक नरसिंहदेवाक वेंकटरमणाक बिंदुमाधवाक देवाल परिवाराकೈ ग्रामदेवी बप्पनाड दुर्गा परमेश्वरी ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮದನಂತೇಶ್ವರಾಕೈ ನಮ್ಗೊನಿಲ ಮಿಲ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾಂಕೈ ಸ್ಥಳಾರಶಿಲೆ ನಾಗಾಲ್ ಸನ್ನಿಧಾನ तसे स्थळारशील धर्मदैव बंडीराहुय सर्व देवाला प्रार्थना मिला स्वाम्याला आशीर्वाद प्रार्थना करून मलगडा लुडगास कान घेऊन वर्षावधीच्या देवाच्या मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्दशी ಒಂದು ವರ್ಷಾಕ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ करून देवाक अभिषेक सकल बसवून घेऊन कुरका जलल जले आमगेले कुटुंबीचे महाजनालय सेवा जनालय सर्व पंचामृत अभिषेकू तशी जी कुरकाजल कनकाभिषेकू पवमान कलशाभिषेकू देवा मध्याह्न विशेष प्रसन्न पूजा अलंकार सेवा महानैवेद्यो संतर्पण इत्यादी करून सायंकालाक देवाक नूतन आम्ही संकल्प केले प्रकारे देवानं दिलेली प्रेरणा प्रेरक प्रेरमाणानां त्वया प्रेरिस मानसः मला प्रकार देवांकी मलगडान सुकृत फलानं आम्हाला महाजनाला आश्रय घेऊन तुगलेची सन्निधान रुपयाची पल्लंकी तयार झाल्या तशी पैरी आम्ही मुकुटद्वादेशो तक्कोरका झालेला तुगला प्रार्थना करून तका शुद्धीकरण हवन पूजन इत्यादी करून तुगेला नड्यांतो सेवा कृष्णार्पण करून आज पुन्हा तुगेला तीर्थ संप्रोक्षण करून संजवडा ग्रामोत्सव कुर्च विषयान देवाला प्रार्थने केल्या देवा ತಂದು ಬಸನು ನರಸಿಂಹ देवालागे भेटी करून पेंटा एक सुतकाण घेऊन हांगे घेऊन जेवत असेल ते दीपाराधना तशींची विशेष मग वसंत पूजा तशी देवा रात्री पुल्ला पूजा सर्व एक दिवसाचे कार्यक्रम आम्ही कशी संकल्प केला की तेजी तुगेला आज्ञे प्रकार करता ते देवांच्या सर्व असे पूजेचे कार्यक्रम हवन पूजन संराधना देवांच्या तीर स्वीकार करून घेऊ का तत्संबंधी अंदू भक्तजना भागी झाल्यांती आमच्या कुटुंबाक महाजनाक तसे सेवा जनाक उत्तरोत्तर अभिवृद्धी तन दिलेल्या शक्त्यानुसार काणिक देवांपर स्वीकार करून तजे योग्य आशीर्वाद फलितांश सर्वांक उत्तरोत्तर अभिवृद्धी आरोग्य मिळेल भाग्य देवाल दया कुर्च व्यवहार उद्योगांतू स्थानमान गौरव मुकामल भविष्य जीवनांतू देवाली गुरुवरी आली सर्व ತಂಗೆಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಲಗಡೆಲ್ಲ आशीर्वाद जाऊन ही सेवा मलगड्यान कशी कोरणे लागी ते मुखार नमगेले परंपरा प्रकार तन कसले उणे पेणे आनाशी चांगरी तरी देवान सर्व लेखिले कार्य देवान ते सेवा कुर्त असले सौभाग्य त्या कुलदेवान गावचे नरसिंहदेवान ते हनुमंत नमक सर्वांक रक्षण करू का बरेपण करू का बर चंचला असून देऊ का.
ಮುಲ್ಕಿ वीरा मारुति देवस्थान कोटिकेरी या देवळाचे इतिहासु सूक्ष्मरूपरितिरी सूक्ष्मरितिरी आम्ही अंतू विवर करतात. आम्ही वसगोत्रीचे पूजे भटमाम मुलकी देवळाचे पर्यावकरचे भटमाम कसं नाही म्हणल्यार आमगेले साधारण 7 तलांतरा पुढे एक देवस्थान आसा म्हणून कोणाक हांगा गोतना. देवस्थानात इतिहास कशें आमकां दानशासन जो आयिल्लें म्हळ्यार साणी ताका एक काणी आसा. आमगेले मलगड्यालो प्राकांत सोयरो भट्टू म्हणून वसगोत्रेच्यो तशी जी आमगेले मुलकी देवस्थाना मातशें आमगेले मलगड्यान घर तशी खंयची कारणांतरारी हांगा ह्या देवस्थानाक देवस्थान म्हणून नाशिल्लें. सगळे हाका वळलंका म्हणचे कारण सगळे गुड्ड प्रदेश जावन बगे बच्यान शांभवी नदी आसून हनुमंतान तेंची लंका म्हणून एक मना लेखून देवील जागो म्हणून वळलंका म्हणून एक नांव. हनुमंतान स्थान कशें आशिल्लें म्हळ्यार एक पुरो हांगा रूख गुड्ड जावन हनुमान देवस्थान गुड्ड म्हणचे गुड्ड्यार एक देवस्थान अर्ध मत्ये भितर आसून वयच्यान मुळये माडकी गोंयची नळ म्हणटा ती फुडले मनेंचे मस्त प्राक तशें आसून पूज म्हणून आशिल्ली. हाची इतिहास कशें आमकां कळलेले प्रकार हांगा मुलकी बंदरारी शांभवी नदी कोलेजा एदरा बंदरारी संकोच फुडें बंदरारी व्यवहार जाता आशिल्लो. चड हांगा कशें म्हळ्यार गुजराती जन आतां मंगळूरांत ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗೆಲೆ ಕುಟುಂಬೀಜ ಪ್ರಾಸತಿ ಮಾವುಜಿ ಶೇಟ್ आमकां कळलेले प्रकार मावजी शेट म्हळ्यार हे गुजरातीक स्वप्न वृत्तांत स्वप्नांतू दृश्टांत जावन हनुमंताला एक विचारू कोळणू ताण हांगा येवन परिशीलन करतना देवाल स्थिती मस्त नमनेचे ತೊಂದರೆ आशिल्ले. कशी ತೊಂದರೆ म्हळ्यार कोणय हांगा येवच्या गोतना वाट ना सामान्य सांगचेला सगळे गुड्ड्यांत रान तशें आसतना ताण हांगा येवन पळयशन आसतना मलगड्यान सांगचे आयकलेलें लाटन घेवन दिवसा जाल्यार लाटन घेवन तांणी परिशीलन केलेलें जागो म्हणून आमगेले पुरोहित जावन दयानंद भट आमगेले मुलकेचे तांकां आनी तांकां वडनाट आशिल्लो गुजराती तांणी तें हांगा येवन पळोवन ते भटमामा आपणावन दयानंद भटमामा आपणावन परिशीलन करता आसतना हनुमंताला विचार करून एक तांणी सामान्य एक जिर्णोद्धार करता म्हणून एक संकल्प केलो. सान भितर वयले सान देवाला गर्भगुडी मांद्र करून बायचे प्राकार प्रासाद पर्यंत आशिल्लें. तेन्ना कसं म्हळ्यार ही मुखारसून पूज चोलका म्हळ्यार प्रकार आमगेले मलगड्याल सोयरो भट्टू म्हळ्यार तांकां आमगेले अज्जाल खातीर पिज्जाकाल खातीर हे देवळ पुजे खातीर सोडून दिलें. मात्र न्हय देवळा परिसर आशिल्लो सगळो जागो सामान्य 3.5-4 एकर जागो देवस्थान अमृत पडीक म्हणून सोडून दिलें. तशीच हे कार्यक्रम हे आमगेले देवालय सेवा जाता आशिल्ली. आमगेले आमगेले आज्जो न्ही पुराय हेजमाडी वचून रब्बून संको जावचे फुडें दोणीर वचून तांगेलें जीवन बोरून चिरडूं तन्नी दुखून तई दुखून मेले आनु मेगले मांतू मेले अज्जो तन्नी पुराय हेजमाडी दुखून हंगे येवन की एत्तनांची हंगा मातशें एक बायन आशिल्लें एक तळ्यान दुखून एक तंबी उद्द हाण देवा रक्कून अभिषेक करून एक मुष्टी तांदूळ नैवेद्य करून देवा पांय पडलेलें ही इतिहास. तशी कालक्रमेण मेगले अन्नान 1949 ಇಸ್ವಿಂದು ಮೇಗಲ ಆನು ಚಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದ್ घेवन 4 जन लवलोन सामान्य कमिटी म्हणून करून बाईचे एक प्रकार मातये उणत करून एक नळ गेलो
एक कळकळी कसन आशिल्ली म्हळ्यार एक जिर्णोद्धार जावं का म्हणून होड तांगेले एक तपस्या म्हणून येता. तशे नंतर आमी जनना येवन जातरी ह्या दिवस कसलो म्हळ्यार मार्गशीर शुद्ध चतुर्दशी अर्थात मुलके प्रतिष्ठे पुनवे फुडली वस्तू जेवता जाल्यार प्रतिश्ठाचे वर्धंती म्हणून तेन्ना ताणें कसन देवान प्रेरण केला कसन संकल्प केला ताका समजावन देवाक तांणी पूजा करून येयली ती आत्तां इतलें मस्त जनालें एक व्हडन हाटना जाल्यार तांकां कळलेले प्रकार तांणी पूजा करून येवन तेजे नंतर हांगा रायप कामत डॉक्टर तो मूलपुरुश हांगाचे गजकुडवर वर्ग म्हणून त्या जाग्या नांव आतां आमगेले अतुल कुडवा पुरो आसा ती तांगेले पिज्जाल कालगतीन तूं गजकुडवर वर्ग म्हणून ह्या जाग्याक नांव. तशेंच कोटेकेरी रस्ते म्हणचे कोटेकेरी इतिहास कसलो म्हळ्यार हे देवळा सुतूचे कोटे आसून टिप्पू सुलतानान नाश केल्ले कोटे म्हणून एक प्रतीती ताका समजावन बैचान आमगेल्या देवळा बरीन जैनांचे बस्ती आसा बस्तीक हे देवाक कोट जावन हांगा फुडें आशिल्लो जागो तो कालक्रमेण टिप्पू सुलतानान नाश केला ते म्हळ्यार एक विचार करून ताजे नंतर जिर्णोद्धाराचे यथाविधी करून मस्तकाल देवाला प्रार्थना करता आशिल्ली ती. तशी आजी मार्गशीर शुद्ध चतुर्दशी देवालय प्रतिश्ठेचे वर्धंती सांवत्सरीक जावन करच्याक देवाक आमी विशेष त्याच आजी थंय कोरका देवाला पूजा देवाक शेळ अभिषेक वर्सा एक व्हड आमकां महोत्सव आयचे दिवस कनकाभिषेक इत्यादी करून मध्याह्न संतर्पण संप्रदान इत्यादी करून सायंकालाक हांगा पल्लंकिरे देवान बसून मुलके नरसिंह देवा लागीं भेटी जावन तें एक परंपरा म्हणटात. ह्यो एक योग कोणाकय ना म्हणून आमी लिखचें कारण इतलेंची देवाक आरती जालेली हनुमंताक तिची आरती हनुमंताक दाखोवची एक परंपरा आशिल्ली. ताजे मध्येन तो आमगेल्या मालगड्यांक मेला अन्नाक म्हणून सांगयत मस्त कश्ट कालो आमी चिरडुवां तेन्ना कसं नाही म्हळ्यार रायप मम्मान एक सांगेलें वाक्य खंय रायप मम्मान डॉक्टर रायक कामत म्हणून नानबटा कसं नाही जाल्यार उत्सवय करप नाका ही एक गौरव तुमकां वपास मेळना कित्याक म्हळ्यार करून येयली ती परंपरा प्रकार तुमकां कितलेय जावं देव करून घेता पेंटा वचून एक वर्सा एक उत्सव तुमी कोरका म्हणून भारी कश्टारी देवळा भेटी जावन नरसिंह देवाला दाखयले आरती ह्या देवाक दाखोवन तशें सगळे एक मी उत्सव करून येयले इतिहास कसन म्हणटा ती म्हळ्यार प्रतिश्ठे वर्धंती म्हणून. तशी जी कालक्रमण काल व्यत्यास जालो इसवी चेंज जाली तशीची प्रति वर्स आमकां जना सांगचें कशें म्हळ्यार प्रतिश्ठे पुनवे फुडली वस्तू चतुर्दशीक हनुमंताल प्रतिश्ठा वर्धंती म्हणून तेजी प्रति वर्स आमी सांगिल्ले प्रकार देवस्थानांचे 2015 ಅಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ फूड आशिल्ले ते पवळी मस्त शिथील जाला देवालागी प्रश्न पळोवन देवाला फूल पळोवन मुलके देवाला आशीर्वाद घेवन अंगप्रश्नार चिंतन करून सुधींद्र स्वामीला आशीर्वाद घेवन हे जीर्णोद्धाराचे प्रासाद जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा 2015 ಅಂತೂ विजृंभणेरी 3 दिसाचे कार्यक्रम करून विशेष देवाला सेवा केली. त्या संदर्भारी भक्तजनांक घेवन आमी एक प्रार्थना केली आमगेले एक फुडें देवाक ग्रामाक उत्सवाक करता जाल्यार एक पल्लंकी शिथील जाल्या तशी जी नवी कोरका म्हणून नवी करता म्हणटना आयच्या कालार आतां समज सांग जाल्यार आमगेल्या कुटुंबीय देवस्थान 2015 आमी एक वीर मारुती देवस्थान ट्रस्ट म्हणून केल्लें. ट्रस्टाचे आमी जे वन मॅन शो म्हळ्यार आमी पुजा आमी मुक्तेश्वर आमी सेवा करतले अशें पुराय करून येयले. सहज आतांचे राजकीय हंत जावन हे जाग पुराय डिक्लेरेशनाक गेलो. आतां आमी कसं म्हणा देवान दिलेलो आशिर्वाद प्रकार आमगेले देवा मोगारी आमगेले घराचे घरकडे पुराय देव कशेंच की तशें आमगेले घराच्यो देव म्हणून हनुमंताक आमी पूजा करून येयली ती वर्सावधीक हांगा 1 म्हयनो नवरात्रीन तूं पारायणां तशेंच कार्तीक शुद्ध दशमीक चंडिका होम 5 दिसाचे सिद्धिविनायक व्रत अनंत पद्मनाभ व्रत इति धार्मीक आमगेले ते कुटुंबीय तर्फेन आमी करता अशें महाजनाल सहकार ओट्टू घेवन करतात. तशी आयचे व्रतन एक आमी देवा लागीं प्रार्थना केले प्रकार देवाक नवी पल्लंकी म्हणून सांगतना जनाल कशें मना आयले म्हळ्यार रुपयाची कोरया म्हणून करतनाची तेन्ना आतांचे न्ही त्या संदर्भार एक 5 वर्सां फुडें आनी आतांचे रुपयाचें मौल्य मस्त व्यत्यास आसून जाल्यार संकल्प केलो जाल्यार फुडली वर्स स्वाम्या लागीं आमगेले देव मुलके दर्शनारी देवान दिलेले वाक्य प्रकार तुम्ही केलेले संकल्प देव करून घेता धैर्यार मुखार सुका म्हणून देव वाक्य ते रामवाक्य म्हणून जालें. तशें जी आमी ताका मस्त श्रम पळोवन बुराजनान आख्खा भजकान गांव परगांव आशिल्ल्या विदेशाच्यानी हाका एक पल्लंकी तरी एक कोरकामळे प्रोत्साह दिवन
ताचे एक कार्यक्रमाचे पल्लंकीचे देवाला सांगून घेवन हांगा पल्लंकी तयार जाल्ली, रुपया पल्लंक तयार जाल्ली. देवाला इश्चे प्रकारी आमकां एक मना संतोश जाल्लो, धन्यता भाव, कृतज्ञता. ते संबंधी पयलीं आपल्या एक नव पल्लंकीक कोरका जालेलो तो तें शुद्धीकरण म्हणटात. पयलीं मुकोडदोबादशीक देवाक शतकलश जावचो वर्सावधी, त्या संदर्भारी हांगा पल्लंकी शुद्धीकरण, वास्तू हवन, पूजन, देवाक एद्रा दवरून उद्घाटन, ತಂದೆ ಯಾವಾಗ ತಂದು ಬೋಸನು ಪಾನ್ಸುತ್ತು ಕೋರ್ಕ ಜಲೆಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೋರ್ನು आजी वर्सावधीचे प्रतिष्ठा वर्धंतीक देवा लागीं संकल्प केला. जशी आजी नवी पल्लंक जावन आमकां नरसिंह देवाला भेट जावन सगळे ग्रामीणक उत्सव जावन जावचे कार्यक्रमांक देवा लागीं आमी सांगून घेतली. देवाला आशिर्वादू, स्वामीला अनुग्रह, स्वामीला आशिर्वादान आमगेले दिवंगत सर्व आमगेल्या मलगड्यांनी केलेले एक श्रम म्हणून सांगता. मस्त कष्ट काल जाल्यार ताणें देवा विसरना अशें कश्टार जीवन करून देवा विसरना अशें केलेले सार्थकता म्हणून आमकां एक पळोवच्याक मलगड्यान दिलेलो योग, तशी देवालयान दिलेलो भाग्य उपयोग करून एक धार्मीक दैवीक कार्यक्रम करच्याक देवान आमकां आशिर्वाद केला. तेजे आजी मस्त जनांनी येवन हे कार्यक्रम पळयता ती देवाला आजी हांतू बसून उत्सव करता ती. तशी देवालय पल्लंकी उत्सव पळयला रे पुनर्जन्मन दियते म्हणल्या प्रकार देवाला रथ आरशिल्लो देव पल्लंक आशिल्लो देवा पळयल्यार मनशाला धन्यता भाव कसले प्राचीन दोश असल्यार वचून उपास पुनर्जन्म ना म्हणल्या प्रकार तें शास्त्र वाक्य देवान सत्य करून मुखावेले समग्र आमगेले देवळाचे लेखिल्ले कार्यांतूय आमगेले कुटुंब म्हणून आमी आमचो स्वार्थ दवरनी बाकीच्या ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು बाकीच्यान सहकारारी केलेल्या हे सर्व सेवा ते आंजनेयान स्वीकार करून मुखावेले हांगा तांगेले तापत्रय अथवा विशेष शनिवार मस्त जन हांगा शनी दोशाक हांगा देवा भेटी करून देवाक तेल दिवचें अश्वत्था प्रदक्षिण करची अशी पुरा सेवा केलेले प्रकार तेच एक सानिध्याचें एक संकल्पाचें एक व्हड एक समुद्र म्हणत तें मुखारसून तशी चोलका देवाला दय जावका. आमगेले कलकत्तेन 2015 जिर्णोद्धार जालें. देवाला पल्लंकीचे सर्व सिद्ध जाले. मुखार अशींची देवाली गुरुली सेवा करता असलो भाग्य आमकां कुटुंबीक मेळका. तशी महाजनांक हाजे सगळे आमगेले ग्रामीणक आमगेल्या राज्याक देशाक चांग जावन सर्व लेखिल्ल्या कार्यांत उत्तरोत्तर अभिवृद्धी जावका म्हणले आमगेले दोन वाक्य हे शुभ संदर्भारी हांव सांगच्याक इच्छी पवतस. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. अतो देवावन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदाधे पदम् समूढमस्य मां सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवि एव चक्षुरातातम् तद्विप्रासो विभन्यवो जाग्रवां सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् विष्णोर्मुखं वीर्याणि प्रवोचय्यः पार्थिवानि विभमे रजांसि यो अस्काभयदुत्तारं सधस्तं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः प्रजद्विष्णुस्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कोचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमाणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा
प्रविष्णावे शोषमे तुमन्मागिरीक्षिता मुरुगायाय वृष्णे यैदं दीर्घं प्रयातं सधस्तमेको विममे त्रिभिरिपदेभिः यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति यमुत्रिधातो पृथिवी मुतद्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा तदस्य प्रियमभिवाथो अस्यान्नरो यत्र देवयवो मदन्ति क्रमस्य चैबन्धोरित्था विष्णोः पदे पारमे मध्व उत्साह तां वास्तु नुष्मसिकमध्ये यत्र गावो भूरि शृङ्गा अयासाः अत्राह तदोरुगायस्य विष्णः परमं पदमवाभाति भूरि प्रभःपान्तमन्धासो धिया यते महेशूराय विष्णवे चार्चता या सानूनि पर्वता नामदाभ्यामहस्तश्चतुरर्वा देव साधुना त्वेषमित्था समराणं शिमीव दोरिन्द्रा विष्णो सुधभावामुरुष्यति यामर्त्याय प्रतिधीयमानमिकृशानोरस्तोरसनामुरुष्यथाः तायीमर्धन्ति मह्यस्य वंश्यं निमातरानयतिरेतसे भुजे दधादिपुत्रो वारं परं विदुर्नाम तृतीयमधिरोचने विवः तत्तदिदस्य वंश्यं गृणीमसीनस्य त्रातुरावृकस्यामीढुषाः यः पार्थिवानि त्रिभिरुत्विगामभिरुक्रमिष्टोरुगायाय जीवसे द्वे इदस्य क्रमाणे स्वर्दुषोऽभित्यायमर्त्यो भुरण्यति तृतीयामस्य न किरादाधर्ष दिवयश्च न पतयन्तः पदत्रिणाः चतुर्भिः साकं नावतिं च नामाभिश्चक्रं न वृत्तं व्यतीग्रवी विपदा बृहच्चारीरो विमिमानरक्वाभिर्युवा कौमारप्रत्येत्याहवम् भवामित्रो न सेव्यो धृतासोऽधिर्विभूतद्युम्नये वयावो सप्रथाः अधा ते विष्णो विदुषा चितर्ध्यस्तोमो यज्ञश्चराभ्यो हविष्माता यः पूर्व्याय वेदसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति यो जातमस्य महतो महिब्रवत्से दुष्यवाभिर्युज्यन्ति तभ्यासता हनुमान गुरु जय पवमान जय हनुमान गुरु जय पवमान जय हनुमान गुरु जय पवमान ಸಾಗರ ಲಂಘಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಹನು ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟಿಹನು ಸಾಗರ ಲಂಘಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಹನು ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟಿಹನು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ ಸುಟ್ಟಿಹನು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ ಸುಟ್ಟಿಹನು ರಾಕ್ಷಸ ಎದೆಯನು ಮೆಟ್ಟಿಹನು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್
प्रसन्न पूजन करून महानैवेद्य तत्संगे संपूर्ण विषयांवर समाधान घेतात. सायंकाळ आहे अशी करताना देवा प्रार्थना करून घेऊ अंगपुन्हा पेढेसभा उत्सव करून घेऊ दुनियाला भेट करून घेऊ अंगी पुन्हा नित्योत्सव वसंत पूजा इत्यादी संघातना करताना घेऊ सर्व करताना उत्सव समर्पण करून घेतात. विसर्जनाचा देवा संतोषाची सायंकाळाच्या उत्सवाची सभा वैदेवानंद रूपात घेऊ ते प्रथम दर्शन दिल्या विजय स्थापना आराधना पूजन नैवेद्य देवान संतोषवान सानिध्यात गुण करे करताना गुण निमित्त सेवांचला संतोषा पुण्युका पूजने करताना देवा संतोषपाका रजेंद्र सानिध्यात गुण करताना सत्य यात्रा 5 दिवस त्यांनी मागणी नित्य निरंतर पूर्ण अनेक प्रकार समर्पण करून तुझ्या लढाई प्रार्थना संकल्प उत्सवात आनंद आरती आणि समर्पण आज समर्पण प्रार्थना इच्छा बुद्धिर्भम यशोधैर्य आरोग्य या सर्व आदि निर्णय सर्व
ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನಗೆ ಇಚ್ಛಾ ನನಗೆ ಮನ ಸದೀಕ್ಷಾ ಏನನ್ನ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಂತ ಈಗ ಅನುಕೂಲ ನನ್ನ ಸರ್ವತ್ರ ಬೇಡ ನನಗೆ ಕಾಮನಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಸ್ಥಳಾಂಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ದೇವಾದ ಅನುಕೂಲ ಎಲ್ಲ ಗೀತಿ ಹಾಡೋ ನೀವು ಸರ ಗೀತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಣಿಕೆ ಹೋಗ ನಿತ್ಯ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಇದು ಹೊಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿತ್ಯ ಜನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಸರ್ವತ್ರ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮದ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಕಾಣಿಕೆ ಹೋಗ ನನಗೆ ಸರ್ವ ಕುಟುಂಬ ಸಂಯೋಗ ನಾವು ನಾನು ಮೇಲು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಂಗು ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮೇಟ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾನಸಿಕ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ನಾಮ ಮೇಟ ಜೀವನ ದೀಪ ಚೆಡು ಬಣ ಸಂತೋಷ ದೀಪ ನನಗೆ ಕಾಮನ ವಿಶ್ವಾಸದ ದೀಪ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರತಿಗೂ ನಿರಂತರ ಮುಖ ಸುಂದರರಿಗೆ ಹೆಸರ ಕುಟುಂಬ ಪೂಜೆ ಸೇವಾ ನಿರಂತರ ಕಾಣಿಕೆ ಜಸಿ ಸಂತೋಷ ದೀಪ ಕಾಣಿಕೆ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಬೆಟ್ಟವನು ತಂದಿಟ್ಟಿಹನು ರಾವಣ ದರ್ಪವ ಅಟ್ಟಿಹನು ಬೆಟ್ಟವನು ತಂದಿಟ್ಟಿಹನು ರಾವಣ ದರ್ಪವ ಅಟ್ಟಿಹನು ಹೃದಯದಿ ರಾಮನ ಇಟ್ಟಿಹನು ಹೃದಯದಿ ರಾಮನ ಇಟ್ಟಿಹನು ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣವ ಮುಟ್ಟಿಹನು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ 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 ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು